सपोर्ट ना जाल्यार कांय ना. भायर खंय नॅशनलाक वचपाचें जाल्यार म्हाजी आईच येता म्हाज्या वांगडा. स्पोर्ट्स करपी आहा पूण तांकां सपोर्ट सारको मेळना. ड्रीम आसली म्हाजी फुटबॉल प्लेयर जावपाचें म्हणून, पूण हांवें स्पोर्ट्स पयलीं केलें आनी शिक्षण मागीर केलें. थंय जेन्ना मॅडल मेळ्ळें तेन्ना म्हाज्या मम्माक दिसलें की हा आपलें चेडूं कितें तरी करपाक शकता. एक गोल्ड मॅडल जाय, सिल्वर मॅडल नाका. स्वप्नां उगड्या दोळ्यांनी पळोवची काय बंद दोळ्यांनी हो मोठो प्रश्न आसा. पूण तांचें कितें जांकां हें सुंदर जग पळोवपाक मेळना. आयज आमी अशा एका काणयेचे वांटेकार जावपाचे आसा जाणें प्रत्येक गोश्टीक मात दिवन आपलें स्वप्न पूर्ण केलां. रादर आपलें स्वताचेंच नांव न्हय तर पुराय गोंयाचें सुद्दां नांव ताणें वयर काडलां. आमच्या बरोबर आसा पॅरा एथलीट साक्षी काळे. साक्षी, वेलकम टू द शो. पयली सुवातेर तूं म्हाका दिसता नांव जशें तूं गाजयता, गोंयचें नांव गाजयता, भारताचें नांव गाजयता. सद्या तूं यू आर ऑन द हाय. ओके, ग्रांड प्रीक तुका 100 मिटर्सान सिल्वर मेडल मेळ्ळें. ताज्या नंतर खेलो इंडियाक तुका गोल्ड मेडल मेळ्ळें इन 100 मिटर्स. कशें दिसता इतकें सगळे कडेन नांव जाता तेन्ना? म्हणल्यार म्हाज्या लागून तरी प्रावड मुवमेंट आसलो आनी म्हाज्या फॅमिली लागूनय प्रावड मुवमेंट आसलो. वेदांता लागून प्रावड मुवमेंट आसलो आनी लायक अशें म्हाका बरें दिसलें अशें की बाबा म्हाजें हांवें कितें तरी बरें केलें, म्हाजो परफॉर्मन्स बरो आसलो आनी बरें दिसलें सगळें थंय. बरें जाता मुगो आमी जेन्ना वाड्यार खेळटा तेन्ना वेगळी गजाल आसता. स्टेट लेवल खेळटा किंवा कॉलेज लेवल खेळटा तेन्ना वेगळी गजाल. स्टेट लेवल खेळटा तो एक वेगळो अभिमान आसता. देशाक जेन्ना रिप्रेझेंट करता तो वेगळो अभिमान आसता. तुजो ग्रांड प्री म्हण किंवा खेलो इंडिया म्हण तेन्ना हो एक्सपिरियन्स कसो आसलो? कशें दिसता फॉर एन एथलीट की आपूण आपल्या स्टेटाक रिप्रेझेंट करता किंवा देशाक रिप्रेझेंट करता? स्टेटीक रिप्रेझेंट करता, खूब प्रावड मुवमेंट असो म्हाज्या लागून आसा. आनी वयल्यान लायक अशी ती फिलिंगूच वेगळी आहा की लायक हांव खंयच्या तरी बरें व्हडल्या लेवलाचेर पावलां. सो बरें दिसता अशें पळोवपाक सुद्दां. तो एक्सपिरियन्स कसो आसलो नॅशनल लेवल आणि इंटरनॅशनल लेवल? एक्सपिरियन्स बरो आसलो म्हजो. अशें कितें वेगळेपण आसता वेगळेपण म्हणल्यार नॅशनलाक म्हणल्यार अशें कॉम्पिटिशन इंडियेचें आसता. इंटरनॅशनल म्हणल्यार भायले कॉम्पिटिशन्स आसता. वयल्यान कॉम्पिटिशन बरें आसता तेन्ना मजा येता कॉम्पिटिशन दिवपाक सुद्दां. ओके, तुजे एंटायर प्रवासान रायट फ्रॉम तुजो सुरवात तुज्या गांवांतल्यान ते आतां पर्यंत तुका बऱ्याच लोकांनी सपोर्ट केला. नो डावट तुज्या पेरेंट्सांनी पयलो सपोर्ट तुका दिला. ताज्या नंतर तुका काही तुजे बरे मागपी आसा तांच्यांनी तुका सपोर्ट केलो, ग्रूम केलें. पेरेंट्सा खातीर कितके मोठी अभिमानाची गजाल. कशी फिलींग आसली वेन यू फेस्ड युअर पेरेंट्स आफ्टर जिखतकूच? आमी जिखतकूच म्हणल्यार लायक ती सामकी अशी खुशी, सामकी तिची हॅपीनेस, लायक अशें आनंद पोटात माझ्या मायेना सारकें. बरें, ह्या एंटायर प्रवासान तुका वेगवेगळ्या लोकांनी सपोर्ट केलो. ओके, आणि फायनली तुका हालींच जेन्ना आमी आयकलें की वेदांतान तुका सपोर्ट केलो. अशी कंपनी जी वेगवेगळ्या मळाचेर काम करता, स्पोर्ट्साकूय आधार दिता आनी तितके तितूर तुका पॅरा एथलीट म्हणून तुकाय तांच्यांनी आधार दिलो. ताज्या नंतर बरेचशे काही गजाली चेंज जाल्यो. नो डावट तुजो टॅलंट रिमेन्स सेम, तुजो कॉम्पिटिटीव स्पिरीट रिमेन्स सेम, बट तो आधार एक पॅरा एथलीट म्हणून विचारता तुका की खरेंच एक सपोर्ट सिस्टम गरजेचो आसता. जेन्ना वेदांतान तुजो हात धरलो आनी सांगलें की ओके चल आपुणूय तुज्या ह्या प्रवासान वांटेकार जाता, तेन्ना तुका कितें वेगळेपण दिसलें भितर? कसो आसलो? वेगळेपण म्हणल्यार आतां स्पोर्ट्स म्हणटकूच एक स्पोर्ट्स पर्सन म्हणटकूच कोणाचो तरी असो बरो सपोर्ट जाय. कित्याक बाबा स्पोर्ट्स पर्सन म्हणटकूच सगळे थोडेशे कमीपणा कितें तरी आसता न्ही. लायक सपोर्ट ना जाल्यार कांय ना. आवय बापाय दोनी सगळ्या चारूय वटेन तरी सपोर्ट आसपा जाय. एक कोचाचो सपोर्ट आसपा जाय, मागीर कोण तरी वेल विशर्स तेंचो सपोर्ट आसपा जाय, फॅमिलीचो तरी सपोर्ट. फॅमिलीचो सपोर्ट आसत म्हणल्यार सगळ्यांचे सपोर्ट मेळटा. सो म्हाजें अशें जालें की म्हाजे म्हणजे खूब जाणां म्हाका सपोर्ट करतालीं पूण म्हाजें तशें सारकें हें जायनासलें. थोडे वेल विशर्स खूब जाणांनी सपोर्ट केलो. वेदांताचो सपोर्ट म्हाका बरो मेळ्ळो. दुसरी गजाल, जेन्ना तूं प्रिपेरेशन करता पळय, तूं पयलीं तुवें फोंड्या सारक्या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सान तुवें पयलीं ट्रेनींग सुरू केली. मागीर तुका अशें जालें की सिंथेटीक टर्फ जंय जाय त्या खातीर तुका बांबोळे येवपाचो. हो एंटायर तुज्या गांवांतल्यान फोंड्यांतल्यान बांबोळे आनी बांबोळेंतल्यान आयज देशान म्हण किंवा इंटरनॅशनल तेजेर नांव जाता. हे एंटायर प्रवास तूं कसो पळयता? कितके डिफिकल्ट आसले ते? डिफिकल्ट म्हणल्यार हांव रावतां उसगांव, सो म्हाका बसीन ट्रॅवल करची पडटा.
बसीन ट्रॅव्हल करचें पडटा, फोंड्या वयचें पडटा म्हाका. कॉलेज करता हांव, कॉलेज करून फोंड्या वयता, प्रॅक्टीस करता. इवनिंग मागीर लेट जाता म्हाका. सो इवनिंग लेट पावतकीर मागीर पप्पा येता व्हरपाक म्हाका. कितलो लेट जालो जाल्यार पप्पा येता म्हाका व्हरपाक. आनी मागीर भायर खंय नॅशनलाक वचपाचें जाल्यार म्हाजी आईच येता म्हाज्या वांगडा. मम्मी येता. इंटरनॅशनल, नॅशनल खंय भायर नॅशनल गेम्स आसत, खंय गेम्स आसत जाल्यार आईच येता म्हाज्या वांगडा. बरेचदा स्पोर्ट्सान न्ही आमी एकामेका कडेन कॉम्पिटिशन पळयता. म्हणजे आमी घरा कडेन आसूं किंवा कॉलेज लेवल जावं किंवा वांगडा कोण आपल्या बरोबर खेळटा ताच्या बरोबर कॉम्पिटिशन आसता. तुज्या जी कॅटेगरी आसा ओके, त्या कॅटेगरीन गोंयान तुका कोण कॉम्पिटिशन आसा जाच्या कडेन तूं इवॅल्युएट करूं शकता की आपूण बरें करता, आपूण खंय फाटीं पडटा किंवा आपल्याक कितें इम्प्रुवमेंट आसपाक जाय. गोंयान कोण कॉम्पिटिशन आसा तुका? गोंयान ब्लायंड भुरगीं खूब आसा. हम्म, स्पोर्ट्स करपी आहा पूण तेंकां सपोर्ट सारको मेळना. हम्म, आनी तिंचे हम्म. म्हाका सारकें खबर ना पूण ओके. बट तो म्हाका दिसता जो तुका सपोर्ट तुज्या घरच्यां कडच्यान मेळ्ळो किंवा बाकीच्या तुज्या बऱ्या कडच्यान मेळ्ळो, तो सपोर्ट तांकां म्हाका दिसता गरजेचो आसा. ओन्ली देन दे कॅन फायंड आउट. तुज्या प्रवासान म्हाका दिसता स्पोर्ट्स हो आसलो तुज्या हितूर आदी पासून, ल्हानपणा पासून, काय तुवें ऑल ऑफ अ सडन ताका कोणे तरी तुका सांगलें की ना ह्या कॅटेगरीन चल किंवा स्पोर्ट्स कॅटेगरीन चल? ना 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 हांव पयलींच्यानूच स्पोर्ट्स करतालें. कसलो मीन्स फेवरेट स्पोर्ट पयलींच्यान आसलो तुजो? ड्रीम आसली म्हाजी फुटबॉल प्लेयर जावपाचें म्हणून. मीन्स हांव फुटबॉल खेळटालें न्हू. हम्म, सो म्हणजे ल्हानपणाच्यानूच हांव फुटबॉल खेळटालें. थर्ड हम्म, सेकंडाक बी आसतना फुटबॉल खेळटालें. हम्म, मागीर हांव तेन्नाच्यान म्हाका बी अशें म्हाजें तें डिसेबिलिटी म्हाका ती सारकी म्हणजे हम्म, कळनासली बाबा म्हाका दिसना बी म्हणून. पूण हांव खेळटालें, फुटबॉल खेळटालें. मागीर जशें जशें येयलें कोवीड येयलें मागीर म्हाजें फुटबॉल घरांतल्यान भायर सरप बंद जालें. हम्म, मागीर भायर सरप बंद जातकूर मागीर जेन्ना मागीर 11th पावलें न्हू, हम्म, तेन्ना मागीर हांव एक पंचायतीन गेल्लें. पंचायतीन सुदेश गावडे वेलफेअर तेंच्या कडेन मेळटकूर तेंच्या कडल्यान म्हाका अशें कळ्ळें की पेरांक सुद्दां स्पोर्ट्स आसता म्हणून. हम्म, आनी तें हांवें कशें कितें तें सगळें इन्फॉर्मेशन घेतली कशें कितें तें. आनी मागीर तेंच्या एसोसिएशनाचो कॉन्टॅक्ट नंबर घेतलो. आनी ते एसोसिएशना कडेन हांवें कॉन्टॅक्ट करून तेंकां सांगलें म्हाका अशें अशें आतां एथलेटिक्सान करियर करपाचें आहा बी म्हणून. हम्म, हांवें तरी पयलें फुटबॉल, ब्लायंड फुटबॉल बीन कितें आसता काय म्हणून. हम्म, ते आसले पूण ते टोटली ब्लायंड म्हणजे ब्लायंड फोट घालून खेळटात. हम्म, सो त्या लागून हांवें मातशें हें केलें आनी मागीर हम्म. एथलेटिक्सूय म्हाज्यान जाता काय ना म्हटलें हें तें ना जाल्यार पूण स्पोर्ट्सूच न्हू. करेक्ट. सो हें ना जाल्यार तें स्पोर्ट्सानूच करियर करतलें. हम्म, सो हांवें स्पोर्ट्सान म्हणटकीर एथलेटिक्स हें केलें. सरा कडेन कॉन्टॅक्ट आमचें एसोसिएशन सुदेश ठाकूर आसलें तेंच्या कडेन फॉलोअप करून हांवें मागीर फोंड्या कॉम्प्लेक्सान तेंच्यांनी सांगलें फोंड्या कॉम्प्लेक्सान कोचिंग घेता म्हणून. हम्म, सो मागीर हांव थंय गेलें. मागीर आमची एसएसजीची कोच आहा न्ही स्नेहल मोरे ती म्हाजी फोंडेची कोच. हम्म, तिचे कडेन प्रॅक्टीस घेताली. ती म्हाजी कोच आसली ती म्हाका प्रॅक्टीस डेली दिताली. मागीर तें जातकूर मागीर आमी डेली हांगा जाता मागीर पणजे थोडे दीस केले कित्याक ट्रॅक फ्रेंडली जावंक जाय न्हू मातसो ट्रॅका लागून बीन कितें हम्म, त्या लागून. सो हांव थंय वचून थोडे दीस थंय प्रॅक्टीस करतालें. हम्म. मागीर तशें मागीर नॅशनल जालें म्हाजें. नॅशनलाक हांवें मिन्स त्या टायमार फर्स्ट नॅशनल म्हणटकूर मातशें भंय असो. आनी घरान कशें घरान पयलीं अशें दिसतालें की हांव फुटबॉल करतलें हांव नॅशनलाक पावचें ना, कांयच जावचें ना कित्याक आमी बारीक घराण्यांतलीं. सो आमचे विचार म्हणटकूच आमी त्या लेवलार कशींच पावचीं ना बीन अशें. सो मागीर कशें बशें एकदां नॅशनलाक एकदां गेलें. थंय जेन्ना मॅडल मेळ्ळें तेन्ना म्हाज्या मम्माक दिसलें की आपलें चेडूं कितें तरी करपाक शकता. कॉन्फिडन्स आयलो. हय. तर पयलीं तशें जाता न्ही की हांव शिक्षण सायडीन दवरतालें आनी स्पोर्ट्साक पयलीं धांवतालें. सो घरानूय तापयतालीं की बाय तूं शीक पयलीं स्पोर्ट्स मागीर कर. पूण हांवें स्पोर्ट्स पयलीं केलें आनी शिक्षण मागीर केलें. ओके. अशें कितें तापयलें बी याद आहा तुका घरच्यांनी बीन हय. शीक पयलीं म्हणून? सगळ्यांक आसता हय. हें घरांत म्हणजे म्हाकाय घरा कडेन हांवें तेंच आयकलां. वेगळेपण ना पळय जे सगळ्या हांगासर आसा पळय ते सगळे पळोवपी सुद्दां म्हाका दिसता रिलेट करता आसतले. कितें म्हटलें बिटलें? तापयला ती म्हाका म्हाजे शूज सुद्दां काडून लिपयल्ले आसले. शुजाक सुद्दां म्हाका रडचें पडटालें बाबा म्हाका फुटबॉल शूज कितें. म्हाजे 2 म्हयन्या भितर म्हाजे शूज सुट्टाले म्हणजे सकयल्यान सोलूच वयतालो. मागीर मम्मी फुड्यान रडचें पडटालें बाबा म्हाका शूज घेवन दी. आनी तेन्ना म्हाजें कितें जातालें अर्निंग जायनासलें कांय जोडी नासलें ल्हान आसलें. मागीर रडचें पडटालें आनी एग्जामी टायमाक सुद्दां फुटबॉल खेळपाक वयतालें. म्हणल्यार म्हाजी भयण आहा ती मागीर पप्पाक डेली तापयताली ते शिक्षणाक फेल जाता, शिक्षणाक धाड.
हांव ट्युशनाक सुद्दां पप्पा ट्युशन घालता जाल्यार बरें ना म्हूण एक्सक्यूज दिताले आनी चोरून धांवपाक वयताले, चोरून खेळपाक वयताले. शूज बॅगान घालताले आनी खेळपाक वयताले. तरी तू आय मागीर थिंक पप्पा म्हजे आसले ते कितें म्हणटाले, ना ते कितें तरी खेळटा न्ही, खेळोनी म्हणटाले. पप्पा मागीर चल म्हणटालो. मम्मा सुद्दां एक एक फावटी तापयताली, पूण एक्झामी टायमाक बीन पप्पान म्हाका सपोर्ट केला. तू चल म्हणटाले खेळपाक. आय मागीर थिंक तरी तुझ्या पेरेंट्सांनी फक्त म्हाका असो शूज लिपयले तुजे. ओके. हो. हांवें म्हज्या घरान मुगो अशें पुस्तकां उडटाना पळयल्या. वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट. ओके. ते केन्ना तरी मागीर आमी ऑफ द रिकॉर्ड उलोवया. ओके. आतां सद्या आमी आयकता साक्षी काळे आपलें क्लासिफिकेशन चेंज करता. क्लासिफिकेशन चेंज म्हणजे कितें? म्हणजे तू कॅटेगरी चेंज करता इन टर्म्स ऑफ स्पोर्ट ऑर तुजें आनी वेगळें क्लासिफिकेशन? कॅटेगरी चेंज म्हणल्यार जेन्ना आमी फर्स्ट टायम नॅशनल करता, नॅशनलाक इंडियेचें एक क्लासिफिकेशन आसता, नॅशनल क्लासिफिकेशन एक इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन आसता. आनी नॅशनल क्लासिफिकेशन जे इंडियेनूच क्लासिफायर आसा जे आमकां क्लासिफाय करता, आनी इंटरनॅशनल जे क्लासिफाय करता ते इंटरनॅशनलचे क्लासिफायर आसता. आनी जे कन्फर्म क्लासिफिकेशन जे आसता ते इंटरनॅशनल जे आसा, नॅशनल आसता ते कन्फर्म नासता. जो पर्यंत इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन जायना तो पर्यंत आमकां भायर खंयचेच इव्हेंट्स खेळोंक गावना आनी रँकिंग चडना. सो इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन करचें पडटा. आनी तेंचे जे चेकअप बीन तेंचे क्लासिफाय करपी आसता न्ही, सो हांव नॅशनल क्लासिफिकेशन जाल्लें म्हाजें T12. तितून म्हाजे इव्हेंट्स असले, तितून इव्हेंट केले. जेन्ना हांव इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन करपाक गेले तेन्ना म्हाजें क्लासिफिकेशन चेंज जालें. सो आतां तू दुसऱ्या क्लासिफिकेशनान खेळटलें. हय. आतां हेन्सफोर्थ तू त्याच कॅटेगरीन? आतां हेन्सफोर्थ म्हणजे म्हाजी हीच कॅटेगरी जाता. T13 म्हाजी आतां फिक्स कॅटेगरी. इंटरनॅशनल क्लासिफिकेशन म्हाजी T13 जालें. ओके. म्हाका मग खरंच एकदां अशें खूब असो हांव अशें जेलस आसता, एनवी आसता. बरेचशे जे स्पोर्ट्स पर्सनॅलिटी जेन्ना ते मेडलाचेर अशें पोडियमाचेर रावन बीन मेडल घेता किंवा तांचो सत्कार जाता, म्हाका खरेंच एक कौतुकूय दिसता आनी म्हाका खंय तरी म्हाकाय दिसता आय शूड हॅव बीन देर. बट म्हाका सांग एका स्पोर्ट्स पर्सना खातीर त्या पोडियमान रावन ते मागीर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इज सेकंडरी. त्या पोडियमान रावन ते मेडल घालून घेवप किंवा आपलो भोवमान जावप हे कितके स्पेशल आसता, कितें वेगळेपण आसता? बिकॉज हांवें खूब कमी ना एक्चुअली एक्सपिरियन्सूच करूंक ना. खूब बरें आसता. म्हाका आतां ते म्हाजी एक एम आहा न्ही ती एकदा तरी म्हाका परत इंटरनॅशनल लेवलाक एक गोल्ड मेडल जाय. सिल्वर मेडल नाका म्हाका, इंटरनॅशनल गोल्ड मातशें मेडल. सिल्वर घासोन गेले गोल्ड दिसता न्ही, सिल्वराचेर यू हॅव टू सेटल डावन. ओके. दुसरी गजाल इज आमी शिक्षणाचेर उलयले. आतां ऑब्वियसली तू कॉलेजूय करता. ओके. खांडोळा कॉलेजीन, गव्हर्मेंट कॉलेजीन तू शिकता. एक कॉलेज, शिक्षण आनी तुजें आतां स्पोर्ट्स जें एम्बिशन, तुजें एस्पिरेशन, आनी हांव म्हाका दिसता फुडें तुका पळयतना करियर तुजें स्पोर्ट्सानूच पळयता. शिक्षण नो डावट आमच्या भितूर म्हणटा की शिक्षण आसपाक जाय, मिनिमम तरी आसपाक जाय. सो तू ग्रॅज्युएशन करता. तू शिक्षण आनी स्पोर्ट्स तुजें एम्बिशन दोनूय हे बॅलन्स कशें करता? हांव कॉलेजीन शिकता न्ही, सो टिचरी म्हाका अशी सपोर्ट करता, खूब बरी करता. आनी मेन म्हणल्यार आमची प्रिन्सिपल आहा कॉलेजीची पूर्णकला सावंत, ती म्हाका खूब हेल्प करता. ती म्हणटा तू टेन्शन घेवं नाका आमी आसतना. ती म्हाका खूब म्हणल्यार खूब बरी करता ती. आनी शिकपाक कॉलेजीन बीन म्हाका अशें कांय ना, कित्याक कॉलेजीन हांव शिकता मातशें तरी, म्हणजे ट्राय करता की बाबा स्पोर्ट्स जाले की हे दोनी मॅनेज करपाक ट्राय करता. जाता मातशें पूण शिक्षणाक मातशें कमीच करता. आनी फ्रेंड्स आहा ते फ्रेंड्स सपोर्टूय करता तशें. हांव नसलें जाल्यार म्हाजे नोट्स कंप्लीट करून दिता किंवा अशें. आनी साक्षीचे व्हिडिओज इंस्टाग्रामाचेर येयले काय ते लायकूय करता आनी लायक कमेंटूय कमेंट करता, स्टोरी घालता. ओके. दुसरी गजाल इज एक स्पोर्ट्स पर्सनाक मोटिवेशन खरेंच गरजेचें. ओके. आमी बरेचदा म्हणटा, हांव लेमन लँग्वेज आनी म्हाका दिसता खूब रिलेट करतालो की हांव डेली आमी म्हणटा की आपूण सकाळीं धांवपाक वयतलो. हांगाच्यान सुरवात करुया. ते मोटिवेशन 2 दिसांनी फिजल आउट जाता. ओके. साक्षीक कितें मोटिवेट करता? कितें हॅज बीन सो कन्सिस्टंट की आपल्याक फाटलें जें केलां पळय तें आउट परफॉर्म करून आनीक बरें करपाक जाय किंवा आनीक वेगळें करपाक जाय? कितें आहा तें मोटिवेशन वीच कीप्स यू गोईंग? चित्ता हांव रिल्स पळयता न्ही, मागीर सगळे रिल्सार चडशे स्क्रोल करता ते सगळे फीडूच म्हणटा ते सगळे स्पोर्ट्साचे येता, रनिंगेची, जिमाची. सो तिंका एक एक पळयता, हा ती इतली बरी धांवता, म्हाज्यानूच जातलें. सो हांव ते रील पळयता पळयता मोटिवेट जाता. आनी म्हाजो जो सर आहा संदीप नायक सर, ते म्हाका इतले मोटिवेट करता की लायक तो तेजे मोटिवेशन जें दिता तितून खंयच रावपाना. तू ते जे उतरांचे ते जे वर्ड्स आहा पळय तितूनच तुका दिसता हा तुज्यान जातलेंच म्हणून. तेंचे ते म्हाका जे खूब सपोर्ट करता म्हणल्यार अशें लायक सगळेच म्हाका मिन्स तेंका सांगपाक सुद्दां म्हाजे वर्ड्स ना, पूण खूब हें करता. आमी आफ्टर दीस इंटरव्यू म्हाका नंबर दी. आय थिंक आय विल
टेक सम मोटिवेशन कविता फ्रॉम sir. फ्रॉम बरें. आता करियर तुवें सॉर्ट आउट आसा की आपल्याक करियर स्पोर्ट्सान करपाक जाय. हम्म. खंय पळयता तूं इन मे बी 5 years 10 years डावन द लायन? तुवें कितें तरी चिंतलां न्ही, आपल्याक कळ्ळी लायन कळ्ळी आपल्याक खंय वचपाक जाय ती. कितें पळयता फुडें फ्युचर तुजो? हांवें चिंतलां की कशें म्हाका एक म्हणजे ड्रीम आहा एशियन चॅम्पियन जावपाक जाय, वर्ल्ड चॅम्पियन जावपाक जाय, ऑलिंपिक्स चॅम्पियन जावपाक जाय. आनी म्हाका म्हाजे फॅमिलीचें बीन नांव चड वयर करपाक जाय. आनी वेदांता कंपनीनी सपोर्ट केला, वेदांता कंपनीचें बी नांव वयर करपाक जाय. साक्षीक जर हांव विचारीत की एक एडवायस तुजो की जे लोक आतां पळयतात, ओके, ते मागीर पेरंट्स जावं किंवा ते म्हाजे व्ह्युअर जावं, तांकां जर दिसता की कसली जर एक फिजिकली चॅलेंज आसा किंवा डिसेबिलिटी आसा, ती एक तर एक्सेप्ट करून ओवरकम करून तातूंतल्यान फुडें कितें वेगळो पाथ, साक्षी आपल्या आयुश्यांतल्यान कितें अशें एक एडवायस दिवंक शकता जे म्हाजे पळोवपी आहा तांकां? डिसेबल आसूं कितें आसूं बाबा, आपल्याक जर खंयचो इव्हेंट जर तुका कितें आवडटा तितून जर तुवें लक्ष दिलें जाल्यार तेच तुजे इव्हेंट बरें जातले. नाल्यार जर तुका जर आवडटा आनी तें तूं करना जाल्यार दुसरेंच कितें करून तें कशेंच जावचें ना. सो जो तुमकां आवडटा, जे खंयचे इव्हेंट, खंयचे कितें तुमकां स्पोर्ट्स जावं, स्टडीज कितें शिकोंक जाय, कितें खेळोंक जाय, तेच घेवन तुमी तितूनच फुडें सरपाचें. आनी तितून जर तुका आवडटा जाल्यार तें शुअर शॉट तुमी मन लावन करतले, इंट्रस्ट घेवन करतले. आवडना तें कशींच करपाना. सो कितें आवडटा तें सामकें मन लावन फोकस घेवन आय एम करपाचें. टेम्प्ट टू आस्क यू, साक्षीचो पेरंट्सा खातीर कितें एडवायस आसतलो? तेंची कितें ती दिसभर फकत स्पोर्ट्सूच करप म्हणटा. आतां आनी कॉलेज तुज्या पेरंट्साक न्ही, जे जनरल पेरंट्स आसा जे पळयता तांच्या खातीर, जेंची भुरगीं आसा तांकां कितें एडवायस? तेंकां म्हणटा की लायक तुमच्या भुरग्यांक कितें आवडटा तें भुरग्यांक करपाक दी, बट आपल्या भुरग्यांचेर प्रेशर घालपाचें ना की बाबा हा तुवें हेंच करप ना, तुवें तेंच करप ना. जर भुरग्यांक तुका आवडटा जाल्यार बाबा तुमी तितून फोकस कर, आमी तुमकां सपोर्ट करता. तितूनच तुमी सपोर्ट करपाचें फॅमिलीनी सगळ्यांनी. I think Sakshi, by the time I end this show, I think on behalf of my channel, on behalf of me, आणि म्हाका दिसता सगळे जे गोंयकार आसा ज्यांचे तुवें म्हाका दिसता अभिमानान नांव वयर काडलां आनी आयज म्हाका फक्त नॅशनलच न्ही तर इंटरनॅशनल लेवलाचेर गोंयचें नांव गाजता. ऑल बेस्ट विशीस फ्रॉम मी एंड माय टीम, एंड ऑफकोर्स वेदांता ऑल्सो, जेणे तुका सपोर्ट केला, आधार केला. आनी हांव म्हणीत की हो आधार फुडें तुका मेळचो, जेणे करून फक्त वेगवेगळ्या हितून तुवें क्षेत्रांत नांव करचें, ओके. आनी आमी अभिमानान म्हणचें की आमी गोंयकार म्हणून. तुवें म्हटलें की आपल्याक फुटबॉलान इंट्रस्ट आसली, आनी फुटबॉलान म्हाका दिसता प्रत्येक प्लेयराचो इच्छा आसता की एक गोल मारप. तो गोल मारपाक तुका मेळोंक ना इन युअर प्रोफेशनल लायफ, बट म्हाका दिसता तुवें तो गोल एक दवरलो की आपल्याक नांव करपाक जाय, आपल्या प्रत्येक चॅलेंजाचेर ओवरकम करून वयर सरपाक जाय. प्रत्येक जाण प्रोकास्टिनेट जाता, प्रत्येक जाण लेजी आसता, बट म्हाका दिसता थोडे जे आसता जे वेगळे आसतात तांकां म्हाका दिसता आमी स्पोर्ट्समॅन म्हणटा, स्पोर्ट्स वुमन म्हणटा, त्या हितूर तुवें नांव केलें, ओके. आनी माय एंटायर बेस्ट विशीस. परत आमी मेळया. दिस इज नॉट द फायनल इंटरव्यू. ज्या दिसा गोल्ड मेळटलें किंवा आनी कितें तरी एकम्प्लीश करतले तेन्ना डेफिनेटली मेळया. अशेंच दिलखुलास मुलाखत करुया आनी तुज्या कडच्यान जाणून घेवया, जेणे करून तुज्या आयुश्यांतल्यान आमचेर थोडो मातसो आयुश्याचेर उजवाड पडटलो. प्लेजर इट वॉज टू हॅव यू. थँक यू व्हेरी मच. थँक्स अ लॉट. थँक्यू सो मच वेदांता कंपनी की म्हाका इतलो सपोर्ट दिला, आनी म्हाजे जे वेल विशर्स, म्हाजे फॅमिली, फ्रेंड्स, कॉलेज सगळ्यांनी सपोर्ट केला म्हणून खूब आभार आसा. टू ऑल युअर फॉलोवर्स ऑन Instagram.